स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटाची फर्स्ट मिटींग ह्या वर्साची आत्ताच हांव आनी म्हज्या बरोबर स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट टीमीचे वायस चेअरमॅन आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, CS सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हे आशिल्ले. ह्या मिटिंगेक ऑलमोस्ट सगळी डिपार्टमेंटां जी डिजास्टर मॅनेजमेंटा खातीर लागता तितके जाण सगळे हजर आशिल्ले. आमी आयच्या ह्या मिटिंगेंत वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे इन्सिडंट रिस्पॉन्स सिस्टम IRS नोटिफिकेशन हे पब्लीश केले. आमी ह्या मिटिंगेंत आमचे इट इज एन लोकल कॉन्टिजन्सी प्लॅन फॉर द मास रेस्क्यू ऑपरेशन एट सी ते आज डिक्लेअर्ड केले. मान्सून प्रिपेअरनेस रिव्ह्यू मिटिंगेचो अजेंडा क्लियर केलो. त्याच बरोबर सचेत नॅशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल म्हणजे सचेत मोबायल ॲप हांव सगळ्या पब्लिकाकूय आव्हान करता की तेंच्यांनी सचेत मोबायल ॲप हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान जो काडला नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या जेंच्यांनी हो ॲप काडला एनी डिजास्टर हॅपन इन कंट्री एनीवेर जाल्यार हे ॲपाचेर आमकां अलर्ट जो आसा हो खूब बेगीन येता. त्या ती पब्लिकानूय बी हो ॲप जो आसा हो डावनलोड करून घेवचो. ह्या मिटिंगेन टोटल डिस्कशन्स जाले वेगवेगळ्या विशयाचेर की खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटाचो रोल कितें आनी कोणी प्रिपेअरनेस कितें करचें ताज्या पयलीं आनी सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिली त्या प्रमाणे सगळ्या जाणांनी आपलें काम सुरवात केलां. प्रत्येक जाण आपले तालुका लेवला वयल्या ऑफिसराकूय अलर्ट करतले आनी पावसांत कसल्याच पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही, एक्सिडंट जावचे न्ही ताज्या खातीर ऑलरेडी सगळ्यांनी काम सुरवात केलां. म्हाका खात्री आसा की हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हज्या स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट टीमीक. तेंच्यांनी खूब बरें काम प्रिपेअरनेस प्लॅनिंग जें आसा पळय न्ही हें खूब बऱ्या पद्दतीन केल्लें आसा. ह्युमन रिसोर्स ताच्या खातीर जाय तो आमी ह्युमन रिसोर्सूय बी रेडी केल्लो आसा आनी ऑलवेज वी आर 24/7 अलर्ट एज बोथ द कलेक्टरेट लेवल एंड द डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेरूय बी आमी आमचो स्टाफ घालून अलर्ट आसता. फाटलेय फावटी लोकांनी एक्सपिरियन्स घेतला कारण नॅचरल कॅलामिटी आमी रोखूंक शकना बट जाल्या उपरांत विदीन अ 24 hour रिस्टोरेशन ऑफ ऑल रोड आसतले, पावर आसतले, वॉटर सप्लाय आसतले हे सगळें करपाक आमची टीम अलर्ट आसता आणि ते हे फावटी बी तशाच पद्दतीचे काम हे सगळ्यांनी केल्लें आसा. आपदा मित्रांक आमी ट्रेनिंग दिल्ली आनी ट्रेनिंग दिल्ल्या उपरांत हॉनररियम दिवन तांकां रेग्युलर आमकां घेवपाक जाय. तेंच्या खंय तरी तांकां काम दिवपाक जाय. इधर पुलीस डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट, हो आमच्या HR कॉर्पोरेशन त्या पद्दतीन तांकां आतां एकदां परत एकदां आपदा मित्रांक हे रेग्युलर खंय तरी घेवन तांकां काम दिलें वयतलें सो दॅट टायम टू टायम तांकां ट्रेनिंग दिवप चालू उरता.